बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फावो जाला. माथेव सुवांजेल 8 अध्याय 20 आनी 3 ते 20 आनी 7 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसतना सरोवरांत एकसपणे एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटालो. तवळ ताचे शिस ताचेर वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो बाबार्थ तुमचो? आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सकट शांत जालें. हे पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस वो? वाऱ्या आनी दर्या लेगून ताचें उतार आयकतात. आज जेजून वादळ थंड करचें. आज आमकां एक देवाचें उतर फावो जाला. एक शिसांची जेजू परिक्षा ही करता तांच्या भावार्थाची. जेजू तांच्या सांगात आसतानांत ते घाबरले, भियेले आनी वचून उठयलें जेजूक वेगवेगळी. जेजू कळीत ना गी, खंडीत जावन जेजू कळीत आसा. वारें वादळ येता म्हणून कोत्ता. जावंक पुरो ताणेंत वारें वादळ येवच्या खातीर फर्मायलां जावंक पुरो आनी भावार्थ पळोवच्या खातीर. आनी तूं वारें वादळ थंडी करता आनी सगळें शांत जाता. तर जेजूक सोर तरांची संवसारांत पदवी आसा म्हणून मारिफात आमकां कळीत जाता. देखून आज आमी थोड्या कुटुंबांनी पळयता, कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार, निरासपण आयिल्ल्या वेळार, चलवणी आयिल्ल्या वेळार बिजूड जावचें. जेजू हांगा आपोस्तलान कितले बिजूड तुमी. आज बिजूड जावचें. देव आमच्या सांगात आसा, जेजू आमच्या सांगात म्हूण आसा म्हणून विसरून वयचें. आमच्या सांगात आसा, जेजू आमकां सोडून बिलकूल खंय वचना. आमचे भितर आसा म्हणून कित्याक आमकां अनुभव जायना गे म्हणून. जर अनुभव जाता जाल्यार कश्टांतल्यान आमकां भायर येवंक जाता, निरासपणांतल्यान भायर येवंक जाता. आनी जर आमी तेंत काण घेवन बसता जाल्यार आमचे कश्टच आमचो देव जालो, तेच मुर्ती पुजा जाली. कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें विसरून वयचें. ताचें की व्हडलें एक अनाहुत आमच्या जिवितांत दुसरें ना म्हज्या भावा आनी भयणी. आपोस्तल इतले ताचे सांगात आसले, अजपान अद्भुतां करतना ताणें पळयल्लें. आतां न्हीद काडटा म्हणटना भियेतात, वचून दोंकुळटात, उठयतात. खंडी जावन जेजूक न्हीद पडून आसची ना. हाची परिक्षा करूंक तें पुरा घडलां. देखून आमच्या जिवितांत मस्तपटी देव आमची परिक्षा करता. खंडी जावन त्या परिक्षेंत आमी पास जायचे. आमी देदेस्पोर जावंक ना. आमी कश्टांत अनवरांत पिडे शिडेन सोंसणीक जायचे. खंडी जावन सोंसणीक आमकां तिरसान पडटा. तिरसान आमकां भावार्थ पारखूंक शकता आनी भावार्थ आमकां जेजू ते एकवटायता. देखून आयच्या दिसा हे उतर आमकां फावो जालां जाल्यार म्हज्या भावा आनी भयणी, कितें कितें तरी म्हाका आनी तुका जेजू सांगूंक आशेता. ताचें हजरपण आमचें तें आसा जें आसा म्हूण आमकां कळजे. आनी तो भावार्थी आमकां आसा जे, कित्याक की तो इमानुएल देव आमचें सांगता. हांव तुमचें सांगता सदां काळ आसतलो म्हणून ताणें प्रॉमीस केलां. आनी ताचें प्रॉमीस बिलकूल तें वेचना. संवसार आनी भुमी, ह्या आकाश आनी पृथ्वी नास जातली, पूण देवाचें उतर केदींच तें भंगचना म्हूण सांगता. तें आसतलें, न्हीज जावन थीर जावन आसतलें. देखून देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरून आमी देवा कडेन मागता जाल्यार, जेजू कडेन मागता जाल्यार कितलेय ते कश्ट येवन दी, अनवरां येवन दी, पिडाशिडां येवन दी, निरासपण येवन दी, हाचे तो देव आमकां भायर काडटलो म्हणून भावार्थ आनी विश्वास आमकां आसूंक जाय. देखून हर एक कश्ट मनशांक येतात, व्हडल्या रुखांक येतात, झाडांक येतात, मनजातीक येतात. कोणी कश्ट येनातले मनीस ह्या संवसारांत कोणी ना. आमकां कालें जायचें, देवा ते रावंक जाय, पूण आमकां संपूर्ण तरान सगळें बरें जायचें. तशें जायना. थोड्यो संगती आमी चिंतले बरी न्हय. आमचें चिंताप देवाचें चिंताप आनी आमचें चिंताप एक सारकें जावंक जायना. देवाचो वांटो आनी आमचो वांटो एक जावंक जाय साध्य ना म्हणटा देवाचें उतर इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत. जर आमी वाचता जाल्यार 50 आनी 5 अध्यायान कशें भुमी अंतराळांत कितें सकयल आसा पळय, भुमीतान अंतराळ कितलें पयस आसा, तशें देवाच्यो योजना आनी आमच्यो योजना, देवाची आलोचना आनी आमच्यो आलोचना, देवाची वाट आनी आमच्या वाटे म्हळ्यार फरक आसा म्हणटा. देखून आमी देवाची वाट आमची वाट करून काण घेवचें, देवाची आलोचना कितें म्हणून आमच्या जिवितांत समजून काण घेवचें. आनी देवाच्या वाटेन आमी चलता जाल्यार भावार्थान विश्वासान आमी जियेता जाल्यार असल्या पुराय संगती विशयान आमी झूज मारून आमकां जैते वंत जावंक साध्य आसा. कित्याक देव आमकां बिलकूल सांडून घालिना. आमचे सांगता आसा
तुमी सस्पल्यार पुरो म्हणटा हांव तुमकां मेळटलो म्हणटा देव. सस्पोवचें कशें लगीन आसा न्हय. सस्पोवचें जाल्यार पयस काय 1 मैला वचून सस्पोवंक जायना. लगीन म्हळ्यार एकच तुवें बसले कडेन सस्पल्यार थंय देव तुका मेळटा म्हणटा. तितलेच डिस्टन्सार आसा म्हणटा. किर्तनाच्या ग्रंथ आमी वाचल्यार 20 आनी 3 अध्याय ती आमकां ह्यो संगती सांगता. तो गवळी पांचवो सोरो वाचल्यार आमकां आपोवन व्हरता. पूण आपोवन व्हरता आमचे गॅप इल्लेशें तिसरी जावंक पुरो इल्ले पयस जावंक पुरो पूण तुज्या कश्टा मेळ्यार ते केदळा बकरे कश्टाक सांबाळटात या बल्प येतात ग्रासूंक ते दळा देव तांच्या सांगाता रावता. गवळी तांच्या सांगाता रावता आनी त्या बल्प्यांनी प्रत्येक जावन शेळयांक वागटा जावन राखता सांबाळटा. आनी एक बकरो सुकोवन गेल्यार ताका सोदून येता म्हणटा आनी ताका खांदार घालून फाटी हाडटा म्हणटा. तर आमी कितले भागी मोगेच्या भावा आनी भयणी. देव आमकां बिलकुल विसरना. थोडे सांगती आमच्या मती ती वचना एक पाटी आमकां तो उजवाड मेळना एक पाटी. आमी चिंता काळोखाचे संगती म्हळ्यार देवसर आमकां काळोखाचे संगती वचून ट्रॅप करता. आमकां ताची थोडी ट्रॅप करची जी साधनां आसात तातूंत आमकां सिरकावन घालता एक पाटी. पूण जेजू ते असलेल्या मनशान आमकां सगळे ताचे तावन भायर येवंक साद आसा. कित्याक देव आमचे सांगत आसा. देव आमचे खातीर वावर करता आनी देव सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा. देखून पेद्रूचे दुसऱ्या पत्रांत 1 अध्याय 3 वाक्य सांगता. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4 सांगता आपले संत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिला. ताच्या संत महिमेंत आनी संत सुखांत भागीदार जावंक ताणें आमकां आपोवणें दिला. आनी त्या देवाक आपणाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणेक एक आनी खरे भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां. सगळें देवान दिलां पळया. ताची वळख आमकां देवाची वळख आमकां जेजून करून दिल्या आनी आमच्या जिणेक आनी खऱ्या भक्तीक गरज आसलें सगळें देवान आपल्या पुता मारिफात ह्या संवसारान दिलां. जर सगळें आमचें तें आसा तर जाल्यार आमी कित्याक भियेता, कित्याक आमी कश्टांत आसा, कित्याक आमी निराशपणांत आसा, कित्याक आमी चलोवना हाचे तर आमी भायर येया. समी आमकां भायर काडटा. कितें जाय जाल्लें हगलीं हातेरां पवित्र पुस्तकान देवान आमकां दिल्लीं आसात आनी ती हातेरां आमी काण घेवन ह्या वायटाचेर झूज मांडल्यार आमच्या विरोधींच्या कश्टांचेर आमच्या विरोधींच्या त्या पिडे शिडेचेर आमी झूज मांडल्यार त्या पिडेचेर आमी जैत वरयत. आमी भायर येवया त्या पिडेतावन. देखून हर एक पिडा एका मनशाक मरोंक मात्र येना. जिणी परिवर्तन करूंक येता. जिणेचें रुपांतर करूंक येता. कुटुंबांत बाचाबी हाडूंक येता. गाली आमकां मरणाक मात्र पिडा येवची न्हय. पिडा येता खंडीत जावन मरणाक मात्र न्हय आमच्या जिणेच्या रुपांतरपणाक आमचें जिवीत पवित्र जावंक देवा सांगता जियोंक देवाचो लक्षिलान पाटलाव करूंक तसो मोग आपणावंक. तर संगती आमच्या जिवितांत एक पाटी घडोवंक देव सोडता. देव आमकां दिना पूण घडोवंक आमकां सोडता. कशें जबाच्या जिवितांत पळय देवान ते जावंक सोडले. सैतानाक ताणें पदवी दिली सोडलें ताका जावं. कित्याक जॉबाची परिक्षा जाली. त्या परिक्षेन जॉब कसो विन जालो पळया देवान पुरो ताका डबल मेजर दोडत्यान तें सगळें पाटें दिलें. सगळें दिलें ताका पाटें. आनी देखून असलो देव आमचो जावन आसा. थोडे पटी आमची परिक्षा जाता खंडीत जावन. कशें आज आपोस्तालांची परिक्षा जाली पळया तांणी भावार्थ कितलो आसा म्हणून तसो भावार्थ कितलो गूण आसा म्हणून जेजून परिक्षा केली. देखून तो म्हणटा इतले भिजूड कित्याक तुमी, कित्याक इतले भिजूड तुमी. हांव तुमचे सांगता आसा म्हूण तुमकां नेना न्ही. तांचे सांगता तेकाच दोनीर आसलो न्ही जेजू. एके फावटी आमकां अशें घडता म्हज्या भावा आनी भयणी. आमकां भावार्थ ओगडोवच्या खातीर थोडी घडटात पूण आमी थीर रावया. भावार्थान विश्वासान आमी जियेया. जेजू आमचे सांगता आसा देखून ताका नांव इमानुएल. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षितां तशें आमचीं पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समृद्धीचे सांगता स्त्री आमचे हेतून सदैव आनी सदैव फावट जगतशें जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आमकां आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी सदां सर्वता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.